सकाळच्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जाता जो व्हिडिओ जीपीसीसी प्रेसिडेंट अमित पाटकर हांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलाचेर अपलोड केल्लो। हो व्हिडिओ बांबोळी हांगासर जीएमसी लागसर ट्रॅफिक कंजेशना विशीं आशिल्लो। मजगती हाचो दुसरो भाग पळयलो जाल्यार थंय ट्रॅफिक पुलीस आपले काम करता हे दिश्टी पडटा। हातून पुलिसांचेर बोटां दाखोवपा पेक्षा लोकांनी लेगीत शिस्त पाळपाची गरज आसा। ट्रॅफिकाचो इश्यू वा विशय येता तेन्ना जायते लोक आपल्यो गाडयो व्यवस्थित पार्किंग एरिया आसा थंय पार्क करपाचें सोडून रस्त्या कुशीक पार्क करता आनी अशांनी ट्रॅफिक कंजेशन आनी येरादारीक त्रास जाता। दर एकट्यान स्वता शिस्त पाळप आनी ट्रॅफिक पुलीस सांगता ते इन्स्ट्रक्शन आयकप गरजेचें थारता। मजगती अमित पाटकर हांच्यांनी जो व्हिडिओ अपलोड केल्लो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर फोकस करपी आशिल्लो। हाचे विशीं विचार करतना जे प्लॅनिंग करपी इंजिनियर्स आसा तांचोय रोल लेगीत खूब महत्वाचो थारता। तशेंच रोड्स एंड हायवेज मिनिस्ट्री आनी गोंय सरकारान हातूंत लक्ष घालून अशे तरेचे जे प्लॅनिंग आसा ते सुरळीत करपाची गरज आसा।